वास्को सड्यार रावपी लोकांक उदकाचे खूबच त्रास जातात. तांकां सारकें उदक मेळना. वास्को सड्यावेल्या लोकांचो उदकाचो प्रस्न सुटावो जावचो म्हूण थळावो आमदार, गोंय राज्याचो नगर उदरगत खात्याचो मंत्री मिलिंद नायकान संबंदीत खात्याच्या अधिकाऱ्या बरोबर बसका घेतली. उदक टोटल ड्राय जाला अशें विशय नासलो, पण उदकाचे मातशे ग्रिवन्सीस येवपाक लागले लोकां कडल्यान. प्रॉब्लम जाता, टायमींग चेंज जालो. हे कळ्ळ्या उपरांत इमिजिएटली आमचो AC आहा आमचो PWDचो तो आनी तेची सगळे टिमीक सावथाक लागता तांकां सगळ्यांक आपयले. फ्रॉम हेचो सालावलीचो तो पासून येयल्लो हांगा स्टेटान, आनी AC येयलो, सगळी टीम येयली, इन्क्लुडींग पंप ऑपरेटर आनी हांगा सगळे मॅनेज करपी धाकट्या लेवलाचे इंजिनियर बी सगळे. कितें आहलें की आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांनी, आमचो अध्यक्ष आनी सगळ्या कावन्सिलरांनी सांगलें की लोक तांकां विचारीत आहा. म्हाका येवन लोक सांगताले की उदक कमी येता, टायमींग चेंज जाला, प्रेशर येना. सलावलीच्यान मातशे प्रॉब्लम आहले थोडे दीस रिक्वायरमेंट. सड्यार आमच्या वयल्या डोंगरार कॉन्स्टिट्युन्सीन बायना 2 वॉर्ड सोडल्यार सडा एरियान आमचे केन्नाच रिक्वायरमेंट वाडोवंक ना. अल्टिमेटली येयले जाल्यार आमकां 2 दीस प्रॉब्लम ना, 3-4 वरां उदक येवंक शकता. हे चालू आहा. खंयचेंय काम हातान घेतलें जाल्यार फट करून एका धपक्यान क्लियर जावचें ना. जायका येवन कनेक्ट जावपाच्या वाटेर आहा. जायका कनेक्ट जाली जाल्यार कोणाकच उदकाचें प्रॉब्लम ना, कारण मेटलीक लायन जॉयन जाली की ती पयलींची MS लायन आहा पळय, हेची कॉन्क्रीट लायन आहा पळय, ती ब्रेकडावन जाता. रिपेर करूंक टायम वयता. मेटलीक लायन ब्रेकडावनूय जायना, रिपेराक प्रश्नच येना. ब्रेकडावन ना म्हणटा जाल्यार बारीक ते इमिजिएटली जाता. कॉन्क्रीट सुकपाक जाय म्हणून अशे खुबशे विशय आहा. आनी तेतून लिकेजी चड आसल्या कारणान खंय उदक खंय वयता, खंय लिकेज आहा कळपाकय मुश्कील आसता. आज तांकां आपयलें, एक मिटींग घेतली आनी तांकां एक ACक सांगलें तूं तुज्या मनशांक डायरेक्शन दी. आमचें म्हणणें आहा की 280 MLD प्रोडक्शन जातकूच सावथ गोवा कंप्लीट उदक सगळ्या लोकांक मेळूंक जाय पयलें आमचें दिमाग. आनी आमी टेल एंड आसल्या कारणान आमचे कडेन स्टोरींग कॅपेसिटी आसल्या कारणान आमचे कडेन तुमी स्टोर करपाक लागून जर दवरलें आमी तुमकां 2 दीस 2.5 दीस पासून परत हॅरास करचें ना, इतली आमी कॅपेसिटी करून दवरल्या. पूण उदकूच थंय पावना जाल्यार लोकांक कशें पावतलें हो विशय डिस्कस करपाक लागला. ACन म्हाका सांगलें की आपूण ह्या 2-3 दिसान ते सारकें मॅनेज करता. Instructed my officers and all. So just change the system someday. We'll see. So, what about till when it will be solved? So let us see. Today they are doing some experiment actually. So with that actually there will be improvement. So what happens now? At present there is a PSC line. The PSC line always there is a breakdown. So because of breakdown, pressure is getting reduced. So once JICA line is ready, so it will be flow will be increased and the system will improve. But it will take time. So meantime I have told them to do some experiments. Sir, what temporary arrangements have been done till the time JICA line is ready? Just study. I will not tell now. But how much time take it for JICA? JICA to complete at least it will take 2 months. That's what they told me. Already that bridge they are constructing, truss bridge is ready at Dabolim. So they have to pass the line over the truss bridge and they have to connect other side. So that will take bit time. आमकां सामके त्रास जालेले. उदक तर आमच्या बोगद्याक तर सामकें येना. आमकां कमीत कमी 6 ते 9 वर्सां तरी आमकां उदक जाय आनी ते बी प्रेशरान जाय. केन्नासून प्रॉब्लेम असो जालो? आतां केन्नासून म्हटल्यार हे 2-3 म्हयने जाल्यार सामके त्रास जाले. चवथी पयलीं तरी म्हळ्यार जुनाच्या पयलीं तरी आमकां मे म्हयन्यान एप्रील म्हयन्यान उदक तरी बरें आसलेलें. ह्यो जून स्टार्ट जाल्यार सामकें उदक आमकां त्रास करता.